नमस्कार, पळया प्रायम खबरो. वास्को मांगोर हिलार माय सुनेचो खून करून चोरांनी लुटलो फ्लॅट. दुसरी सून मार लागिल्ल्यान हॉस्पिटलांत. चली साल्वार. घरात दादले नाशे पळोवन 4 जाणांचे टोळयेचे कर्म. झेडपी पक्ष पावड्यार करपाक सरकार काडटा अध्यादेश. मंत्रिमंडळाची मान्यताय. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 25 झेडपी मतदारसंघ पंचायत वेंचणुकोय पक्ष पावड्यार घेवपाचो विचार. मोपाचेर आयतारचे सुनावणे आड दक्षिणेंतल्या फुडाऱ्यांनी आवाज चडयलो. जीएफडीओ म्हणटा EIA बोगस. चर्चिल म्हणटा सुनावणी फुडें धुकलात. शेतकार म्हणटा सुनावणेक तणाव. जात्रो फेस्तांनी विकतात ते सॉस मंचुरियन भलायकेक घातक. खावचे न्हय. मडकय उद्देगीक वस्तुकेंतल्या कंपनीचेर धाड घालून 4,000 बाटल्यांचो स्टॉक FDAन केलो नश्ट. आणि बाप्तिस्ट फर्नांडीस यादस्तीक फुटबॉल सर्तीत वेर्णेच्या फादर आग्नेल हायस्कूल बस्ताद. रायचे अवर लेडी ऑफ स्नोस उपजैतिवंत. खबर विस्तारान. वास्को मांगोर हिलार माय सुनेचो खून करून चोरांनी फ्लॅट लुटलो. दुसऱ्या सुनेक हल्ल्यांत बरोच मार लागला. बेरेस्तारा मध्यानराती ही गजाल घडली. ह्या गजालीन थंयचे लोक भिल्यात. घरात दादलो मनीस नासो पळोवन चोरांनी कर्म केले. घरातले दोगूय पूत बोटीर आसतात. सोपल्यांतली माय उषा नायक आनी सून नेहा. व्हडली सून प्रतिमा हॉस्पिटलांत आसा. प्रतिमान शुद्धीर आयले उपरांत बोवाळ घालो तेन्ना ही गजाल कळ्ळी. 4 जाणांची टोळी आशिल्ली. बेरेस्तारा मध्यान रात्री वास्को मांगोल हिलाचेर जाल्ले खून आणि लुटीन थंयचे लोक काचाबूल जाल्यात. फ्लॅट लुटपाक गेल्ल्या चोरांनी घरातली माय सून धरून दोगा बायलांक मारली. दुसरे सुनेक हल्ल्यात बरोच मार लागला. माय उषा नायक आणि तिची व्हडली सून नेहाचो खून जाला. धाकटी सून प्रतिमाक बरोच मार लागला. हे घडला तेन्ना घरात नेहाची 6 महिन्याची ल्हान चली आशिल्ली. तिका कांयच केलें ना. हल्ल्यात प्रतिमा बेशुद्ध पडली. फांतोडेर सुमार 4 वरांचेर तिका शुद्ध आयली. त्या उपरांत तिणे बोवाळ घालून शेजाऱ्यांक एकठांय केले. 4 जाणांनी घरात घुसून हल्लो केलो. आपल्या गळ्याक फास लावून गळो आंदिल्ल्यान आपूण बेशुद्ध जाली म्हूण प्रतिमा सांगता. रात्री कसं शिरले ते माहीत नाही, कारण मी पण वरती झोपलेली होती आणि मला एकदमच आवाज आला ओरडायचा, म्हणून मी माझ्या जाऊच्या रूममध्ये बघायला गेले. तर तोपर्यंत मागनं एक माणूस तिच्याकडे होता आणि हे मागनं मला एकटा कोणतरी धरला. मी आवाज हे करायचं म्हणून माझं तोंडाला हे केलं आणि माझ्या गळ्याला दोरीने हे केलं. प्रतिमाचेर सध्या चिखले साळगावकर हॉस्पिटलात उपचार चालू असा. उषा नायकाचे दोगूय पूत बोटीर असतात. घरात दादलो मनीस कोण नासो पळोवन चोरांनी कर्म केले. वास्को पोलिसांनी तपास सुरू केला, मात अजून मेरेन तरी कोणूच हाताक लागिल्लो ना. We have constituted a special team for this particular murder case. SDPO Vasco, team will be headed by him. Under him, 2-3 inspectors have been designated, and hopefully we will work out this case very soon. One version of the complainant who survived, the one daughter-in-law who survived, she is the youngest out of those two. She says that somebody has snatched her some earrings and one neck chain of the neck, I think. It is premature to conclude today that it is only murder or with robbery. We are investigating on various angles and we are hopeful for this case. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. जिल्लो पंचायत वेंचणूक पक्ष पावड्यार घेवपाक मंत्रिमंडळान शुक्रारा मान्यताय दिली. हे खातीर पंचायत राज कायद्यात फावो ती दुरुस्ती करतले. पंचायत राज कायद्यात दुरुस्ती करपी अध्यादेश काडटले म्हण पार्सेकारान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मिडियाक सांगले. फोंड्या तालुक्याक दक्षिण गोंयांत घाला. ताका लागून उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत झेडपी वेंचणुके वेळार दरेकी 25 मतदारसंघ आसतले. वेंचणूक प्रक्रियेत दुरुस्ती करपाकय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली. फुडें पंचायत वेंचणुकोय पक्ष पावड्यार जावं येतात. जिल्हा पंचायत इलेक्शन्स पक्षीय पातळीचेर घेवची ठरयली. इनिशियली फॉर झडपी आमी जे कितें केलां ते झडपी खातीर केलां. उत्तरेक 30 आसल्यो तेन्नाचे आनी दक्षिण जिल्हा पंचायतीक 20 आसल्यो, त्यो आमी 30च्यो 25 केल्यो.
आणि 20च्यो 25 केला. हो एक अमेंडमेंट आसा. डिलिमिटेशन जातले. हय स्वाभाविकपणे आता जावचे पडले न्ही. थोडे मायनर जातले, व्हडले न्ही, सामके मायनर. इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ अ जिल्ला पंचायत shall be for the candidates sponsored by political parties as defined under section 16A of the Act. However, independent candidates shall also be eligible to contest as independents. पंचायत राज जो आसा 1994 ताका आमी हेचो ऑर्डिनन्स काडटाले. हे इलेक्शन प्रोसिजर रुल्स 1996 रुल्स आसात ते अमेंड केले. अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व म्हणून तांकां तुमी विचारान किंवा विश्वासान घेवपाचे. सरकारचो निर्णय न्ही तो. हय 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 कॅबिनेट कन्सेन्सस आसलो. शिस्त आसची, बरें कोऑर्डिनेशन आसचें, स्टॅबिलिटी आसची, कोणी तरी विचारणारो वयल्यान आसचो. देशांत अनेक राज्यांनी आसा आणि ज्या पद्दतीन हांगा अस्थिरता जी आसा म्हणजे 6 म्हयन्यान हालय, वर्सान हालय, वांटून घेवप आनी त्यामुळे विकासाचेर ताचो परिणाम जाता. आमकां दिसता निश्चित, पूण तेचेर निर्णय जाल्लो ना. हो हे कशें आसा हे सादारणपणे हाचेर अंदाज घेवया न्ही. झेडपी वेंचणूक पक्षीय पावण्यार करपा खातीर सरकार पंचायत कायद्यान दुरुस्ती करता, तातूंत कांय त्रुटी आसात म्हूण मोगोच्या मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बसकेन मुद्दो काडला म्हूण सुत्रां कडल्यान कळटा. पक्षाच्या तिकेटीचेर वेंचून आयल्या उपरांत जी बंधनां आमदारांक आसता तशी आनी तितली बंधनां जिल्लो पंचायत वांगड्यांक आसतली काय ना हाचेर कायदो कांयच स्पश्ट करिना. फुडें ह्यो त्रुटी काडपाचें उतर मंत्रिमंडळाचे बसकेन मुख्यमंत्र्यान दिलां. मंत्रिमंडळाचे बसकेक बीजेपीचे 3 मंत्री नाशिल्ले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. पेडण्या मोपा विमानतळाचेर आयतारा जावपा आशिल्ल्या सुनावणे आड दक्षिणेंतल्या फुडाऱ्यांनी आवाज काडपाक सुरवात केला. विमानतळाचो EIA रिपोर्ट बोगस म्हण GFDO, चर्चिल आलेमांव आनी मोपाचे शेतकार म्हणटात. नीला मोहनन सरकारी अधिकारी. प्रकल्प सरकाराचोच आशिल्ल्यान ही सुनावणी ती घेवंक शकना म्हण गोवन्स फॉर दाबोळेचो आर्ग्युमेंट. चर्चिल म्हणटा सुनावणी फुडें धुकलात. सुनावणे वेळार मोपा समर्थक आनी विरोधकांचे पेटपाची शक्यताय मोपा विमानतळ पीडित शेतकारांनी उक्तायल्या. मोपाचो EIA रिपोर्ट घेवन प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आयतारा 1 फेब्रुवारीक पेडण्या भौशीक सुनावणी घेवपाचो आसा. दक्षिणेंतल्यो संघटना आनी फुडारी मोपा विमानतळा आड आवाज काडपाक लागल्यात. उत्तर गोंयची जिल्लोधिकारी नीला मोहनन सुनावणी घेतली, मात ती ही सुनावणी घेवंक शकना म्हूण गोवन्स फॉर दाबोळे ओन्लीचो आर्ग्युमेंट. गोवा गव्हर्मेंटाचो तिजेर डायरेक्ट कंट्रोल आसा. ती गोवा गव्हर्मेंटाचे इन्स्ट्रक्शन्स घेता आनी ते कितें सांगतात, पॉलिटिशियन्स सांगतात ताजे भायर ती वचूं शकना. तशें एक्चुअली नीला मोहननान म्हणपाक जाय आशिल्लें की आपूण ही केस हियर करूं शकना, कारण आनी एक गोश्ट आहा तिगेली पर्सनल, की तिगेलो घोव जो आसा तो सेक्रेटरी PPP आसा आनी हो मोपा प्रोजेक्ट आसा तो PPP अंडर घेतिल्लो आसा. अ पब्लीक मिटींग टुमॉरो मारगांव लोया मैदानाचेर 3:30 वरांचेर. सुनावणी फुडें धुकलची म्हूण आदलो मंत्री चर्चिल मागता. एनवायरमेंट इम्पैक्ट तो रिपोर्ट पडला तो सारको पावसा तयार पडत की हे आल्या तेंगे 1 तारखे पळया त्यांचा तूं फाटी दवरची म्हणून तुवें पावसा आतां ते तर जबरदस्तीन दवरताय जाल्यार ते तेंगे डिसिजन, पण हांव वयतलो दिना. सुनावणेक मोपा विमानतळा आड आशिल्ले लोक आनी समर्थकां मदीं पेट्टले म्हूण मोपा विमानतळ पीडित शेतकरी समिती उलयल्या. साऊथ गोवाच्या लोकांक टार्गेट दिला गव्हर्नमेंटाक की आमी 5,000 तरी लोक थंय पावतले. तेंचो राग धरून हे लोक आमचे नॉर्थ गोवाचे थोडेशे लोक अशे तेंचे भितर पेट्टले. फाल्यां सकाळी पेट्टले थंयसर स्पॉटाचेर आनी आमी थंयसर चिरडले गेले जातले. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख आनी सावियो डायस. घेवया एक विराम.